A30, page number 15. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत फिलीप आनी जाकोब हे दोनूय जेजूच्या आपोस्लांची परब करता. तांचे भाशेन आमी भेदभाव करिनासतना जेजूचे कोण गोवाय जावं बापाची कृपा आमकां दर एकल्याक ही मिसा भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमचो पादविगार आपले यादनिकी मागणेचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. आनी ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगल्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासवत पागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सांत आंतोनीची मोजोतीन आमकां जाय तें देवा लागीं ह्या वेळार मागुया. सर्वेस्परा कोण वाड्या बापा, जेसू खातीर आपले रोगोत वारुयले त्या तुज्या दुर्मदुतां भाग्योंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आयज आमी परब समोरुमतांव. तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कुस्टा मोरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप रूप पळोवन सासणाक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तो करो दिव. तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, हांवें तुमकां परगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी थीर भावार्थान सांबाळटात त्या सुवर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकोवन घेतल्या तेच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी कैफासाक आनी उपरांत बारांक तो दिसती पडलो. त्या उपरांत एकाच वाराक 500 ओदीक भावा भयणींक दिसती पडलो. हातलीं जायतीं जाणां अजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेल्यात. मागीर दिसती पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोर्मदुतांक. चड शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्यांक तो दिसती पडलो. देवाचें उतोरें. जाबाब. शेकानशेक प्रितमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. जाबाब. शेकानशेक प्रितमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगोडटा.
एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पोरयान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तोंबू घालून दवरला. जबाब शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Survispor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजीच वस्तुंगी उलयना, पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजें सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सोबें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजें नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ही. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळिस्तानो, आयज पवित्र सभा भाग्योंत फिलीप आनी जाकोबाची परब, हे दोगूय जेजूच्या शिसाची आपोस्तलांची परब करता. दोगांयची बरोबर परब कित्याक करतात गाय? दोगूय इश्ट आसले गाय, वो दोगूय बरोबर वावुरले गाय, वो दोगूय बरोबर मेले गाय, अशें कांयच ना. पूण तांच्यो सांगतात ते प्रमाणे तांच्यो दोगांयची रेलीक बरोबर मेवल्यो, एके भाशेन एकाच दिसाक मेवल्यो आनी ते पाप सायबान व्हरून आपोस्तलांची इगोर्जीन दवरली. ते पासत हे दोगांयच्यो रेलीक एकाच दिसाक मेवल्यो म्हणून हे दोगांयच्या आपोस्तलांची परब हुंय एकाच दिसाक करतात. आयज थोडोसो नियाळ तांच्या जिविताचेर आमी करुया. जरूय तांची खबर चड आमकां मेळना, पूण जी खबर आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत वयर
आमकां पवित्र सभा सांगता तातूंतल्यान आमी घेवया. बाग्युंत फिलीप जल्मलो हुंय बेतसायदा, जंय दुसरे आपोस्तलूय जल्मले जावं आमचे पेद्रू आनी आंद्रे. थंयसर जल्मल्या उपरांत आपलें जिवीत तो जियेतालो आनी भाशेन वाडलो तेन्ना जो हांव बावतिस्ताचो तो शीस आसलो हुंय. उपरांत हुंय तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. न्हूच आपूण पाटलाव करता, पूण आपलो जो इश्ट आसलो नातानायल बार्तोलोम्यो जो दुसरो आपोस ताकाय तो जेजूचो पाटलाव करूंक आपयता. एके भाशेन जेजूची खबर सांगता, म्हाका मासायस दिश्टी पडला, आमकां तो मेवला, तूं पळोवंक घे. आनी हे भाशेन जेजू लागीं ह्या आपल्या इश्टाक नातानायलाक तो आपोवन हाडटा. त्या उपरांत आमकां ताची खबर मेवता. जेन्ना लोक भुकेल्लो जायतो लोक एकटवल्लो तेन्ना जेजू ह्या फिलिपाक सांगता, फिलीप तांकां कितें तरी खावूंक हाड, जेवंक हाड. आनी ह्या वेळार फिलीप म्हणटा, 200 दिनाराचें जेवण लेगीत घेतल्यार ह्या लोकांक इल्लो इल्लो कुडको लेगीत पावचो ना. एके भाशेन आमी पळयता जरूय फिलीप जेजू सांगाता आसलो, पूण तितलो भावार्थ घडया ताचो आमी पळयना जेजू सवें. तेच परी आयच्या वाचपांत पासून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी ताचीच खबर आयकल्या. फिलीप म्हणटा, आमकां बाप दाखय, कोण तो? आनी जेजू ताका म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हे भाशेन ताचो तितलो भावार्थ घडये आमी पयलो पळयना. पूण एक पावट जेजूचो अणभव, पुनर्जिवन जेजूचो अणभव ताका मेवता, तेन्ना तावन तो ओकूण जेजूचो भावार्थी कसो जाता. आमी उपरांत धर्मदुताच्या इतिहासान ताची खबर आयकता, कशे भाशेन एका हिंजड्याक पासून तो देवाचें उतर भेदभाव करिनासतना परगडटा. त्या उपरांत वेगवेगळ्या सुवातांनी तो गेलो, जावं ग्रीकाक, सिरियेंत, जावं टर्कींत, हे भाशेन जायत्या सुवातांनी गेलो आनी जेजूचो वावर, जेजूचो मोग ताणें परगटलो. सांगतात ते प्रमाणे तो आनी बार्तोलोम्यो हांकां दोगांयकूय हुंय परतो कुर्सार मारलो. आनी जेन्ना परतो कुर्सार मारलेलो आसतना, तरूय हुंय भियेन आसतना जेजूचो मोग तो परगटूंक लागलो. हे भाशेन तो मार्तिराचें मरण परतो कुर्सार मेलो हुंय. आनी बाग्युंत जाकोबाची खबर आमकां चडशी मेळना, कित्याक जायते जाकोबूय आमकां पयली सुवातेर पवित्र पुस्तकांत मेवतात. आनी ह्या जाकोबाब जाची आयज आमी परब करता, एके भाशेन ल्हान जाकोब एके भाशेन वळखता, ताची खबर चड मेळना. सांगतात ते प्रमाणे जेरुसाल्याचो बिस्म साहेब तो आसलो. आनी पयली पवित्र सभा जेन्ना एकटवली वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करूंक ताणें आपलो थाळो उबारून जे कितें सोत कायद्या प्रमाणे जेजूक मानता ते प्रमाणे ताणें शिकोवण दिली. आनी तोवूय हुंय एके भाशेन मार्तीर कसो आपल्या जिवितांत रोगत वारून जेजू पासत मेलो. मोगाळीसनो आयज ह्या दोगूय आपोस्तलांची परब संभ्रमतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेतलें? पयलो संदेश, मोगाळीसनो भेदभाव करिनासतना सगल्या सवें आमच्या भावा भयणा सवें जेजूचो रूपकार आमी पळोवया. जे भाशेन जेजू आमकां सांगता, बाप म्हजे सवें जियेता. आनी उपरांत ह्या शिव वर्तमाना उपरांत तर आमी वाचलें, जेजू सांगतलो, तुमचे भितर हांव जियेता. आपोस्तलांक सांगतलो, तुमचे भितर हांव जियेता. तेच परी दूर एकल्या मदें मोगाळीसतानो आमचे सवें, आमच्या भावा भयणा सवें जेजू जियेता. जावं ती गरीब, जावं ती गिरेस्त, जावं ती काळी, जावं ती गोरी, जावं ती व्हडले जातीची, जावं ती ल्हान जातीची, आमच्या दूर एकल्या मदें हें जेजूचें आसणें आसा म्हूण मानून घे. हेंच कितें फिलिपान पासून तें हिंजडो म्हूण पळयनासतना ताका देवाचें उतर परगटलें. जायते पावटी आमी आमच्या भावा भयणा सवें जेजूचो रूपकार पळोवंक विसरतात. एक वस्तुरी म्हाका सांगो, नवेंच काजारी तें आपल्या जिविताची कथा हे भाशेन सांगो, फादर हांव नवेंच काजार जावन घोराब्यांत भितर सरलें म्हज्या घोवाच्या. हांव गरीब आनी दुसरे वाटेन हांव ल्हान जातीचें, पूण मोगान पडलें एका ग्रेस्त चेड्याच्या. ताणें म्हाका मानून घेतलो आनी हांव तांच्या घरांत काजार जावन गेलें. आनी जियेतना सासूमाय दोळ्या मुखार म्हाका घेना. कितले फावटी हांव बरे भाशेन उलोवंक तिचे लागीं प्रयत्न करता, पूण म्हाका मानूनच घेना. ते पासून हांवें म्हज्या घोवाक पासून सांगलें, आमी ह्या घरांत रावची न्हू, आमी दुसरे कडेन खंय वचून रावया. पूण घोव म्हाका फोर्सान घरांत दवरूंक लागलो. एक दीस म्हजोच घोव म्हजे सासूमाय लागीं वचून विचारूंक लागलो, माय तूं तुजे
म्हजे बायलेक सून कशी कित्याक मानून घेना तेन्ना हांव सासूमाय म्हणोंक लागली ती सून तें हाडून दवरलां तें सुणें तुवें घरांत ताका घेवन वच भायर काड ताका सुण्याक त्या घरांतलो मोगाळिस्तान एक पावटी हें आमचे मदें घडटा आमच्या भावा भयणाक जावं खातीक लागून जावं जातीक लागून जावं हेर कारणाक लागून आमी दुसऱ्याक मनीस कशी लेखूंक जेजूचो रूपकार दुसऱ्या सवय पडूंक जायते पावटी विसरतात तर आयची परब आमकां किरीत भाशेन उलो करता आमच्या भावा भयणा सवय जेजूचो रूपकार पडूंक आनी दुसरे आनी निमाणे सुवातेर जे भाशेन बाग्योंत फिलीप आनी बाग्योंत जाकोब भियेन आसतना जेजू पासत जेजूचो मोग मोरो पुर्यान परगटूंक तयार जाले तेच भाशेन आयज जेजूचे परगटणार जावंक आमकां आपयता जायते पावटी क्रिस्तांव कशी जायतीं वर्सां आमी जियेता पूण आमचो भावार्थ जायते पावटी आमकां खबर सारको आसता काय जेजूक आमी भियेन आसतना परगटूंक तयार आसांव काय मोगाळिस्तानू आयज दुबाव वेरीत जायते प्रश्न जायते आमच्या धर्मा आड येतले मनीस आसात हालींच आमी जाणो कोणें तरी म्हणलें आमचो फ्रांसीस शावेर हो गोंयचोच साहेब न्ही म्हणून आनी कितें कितें येतलीं ह्या वेळार आमी तयार आसांव काय आमच्या धर्माक डिफेंड करूंक आमच्या जेजूक डिफेंड करूंक ताका परगटूंक आमी तयार आसांव काय जे भाशेन बाग्योंत फिलिपान आनी जॅकोबान केलें तेंच करूंक आयज देव आमकां आपयता आनी हेंच कितें सांत आंतोणीनूय आपल्या जिवितांत केलें तर हेंच करूंक बाबाची कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया ह्या वेळार सगलीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून जिवितांत येतल्या आडकोलींक आनी कोश्टांक काळजीदारपणान फुडें करूंक बापाचो कृपा ताका मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या फायद्याचें चिंती नासतना पोरजेचें बरेपण पळोवन सेवे चाकरेचें मन तांणी आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना जेजू आमच्या सांगाताक सदांच आसा हें आमी ओळखून घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया ह्या मिसांत सिंथिया मास्करेनस हिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां तर बागिवंत आंतोनीची विणवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद फाव जावं तिचे खातीर मागुया
बापा ही थोड्योश्यो गरजो तुजे मुखार आमी मांडल्यात ती तूं मानून घे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं मोगाळ बापा बाग्योंत फिलीप आनी जाकोब हांचे पोरबे समयार आमी तुका वोपताव ती देणी तूं स्विकार कर कोस्टा दोगांक सांपडलेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काहळ जावं बाहारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयवशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत वेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासनीक गोवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय पूण बाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तूं राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणी
उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपुरगो ठेवया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्ल्या दर एकल्याची काकलूत कर. अशांक वार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन दोरमदूत फिलीप आनी जाकोब आनी सगल्या दोरमदूत आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सांतांतुनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं.
एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराची पाप काडटा ती. शिळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेतना आमी गायन घेवया. D42 पेज 71.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतां फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखून आनी सासणाचें जिवीत सोडूंक आमी पावूं. हो उपकार आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. गेल्ल्या मंगळाराक तुमचें कलेक्शन जाल्लें 32,250 रुपीज. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. सोरपद विदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणेक मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलेली विस्मितां आयकून व्हडा परवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण घालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत तातून निर्मळाकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका साणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटयलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सूर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खंती भरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणी दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंतांतून दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें धोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुका जाय तें ह्या वेळार भाग्यवंतान दोनीची विणवणेन देवा लागीं माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्याक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेल्ले बरे गुवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलोल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन.